youthofgsb व्ह्युअर्सांक नमस्कार. भारी एक लायक कोट असं, ग्रेट लीडर्स इन्स्पायर अदर्स अँड हेल्प देम बिकम लीडर्स म्हणून. तसं एक ग्रेट लीडर आमगेल मध्ये आज येऊन बैशिल असं श्री उल्हास कामत माम हांनी आयचे ऑन्टरप्रिनरशिप कॉन्क्लेव कसं जाता असं 2 दिवसाचे ताजे चीफ कन्व्हेनर जावन आसा. ती तुम सगळा गोत्तशील विषय जाल्यार होस्ट जावन मिगेल सांगचे कर्तव्य वी गार्ड तशीची वंडरला असले व्हड कंपनीचे इंडिपेंडंट डायरेक्टर जावन आशिल्ली आसा तांणी. तशीची हाजी फुडें ज्योती लॅब्साचे मॅनेजिंग डायरेक्टर जावन आशिल्ली. आतां एज इज जस्ट अ नंबर म्हणून उल्हास मामू व्हड एग्जाम्पल कसले म्हळ्यार तांणी आतां रिसेंटली एक UK&Co म्हणून एक बिझनेस स्टार्ट केला. काही म्हण तांणी फॅमिली बिझनेसाक आमगेल्यान तूं केन्नाय कंप्लेंट आसा जनरेशन दोगून जनरेशन बिझनेस कंटिन्यू जाताना म्हणून. तसले जनरेशना नेक्स्ट वतना फॅमिली बिझनेस विंगडाल हाता वचनच त्या स्ट्रॅटेजी करून त्या जनरेशनान मुखार व्हरता तशी तांणी मस्त हेल्प करता आसा ती तांगेल्या UK&Co देखून. उल्हास माम ह्या इंटरव्यूक तुमकां स्वागत. थँक्यू फॉर गिवींग अस दीस टायम. थँक्यू. ऑन्टरप्रिनरशिप कॉन्क्लेव 2023 मस्त बज करता असं. इंडियात मात्र नाही, इनफॅक्ट इंटरनॅशनली वरके मस्त बज करता असं. हाजी म्हाका अशें विजन कसं नाही कसले की कॉन्सेप्ट तुमगेले तुमके आयडिया आयल्या. हे आयडिया म्हणल्यार आमगेले एक कम्युनिटींत सारस्वत कम्युनिटींत हिस्टॉरिकली मस्त जेन्ना बिझनेसमॅन पुरो आशिल्ले ते 50s 60s पुरो पळयलें रे बिझनेस कम्युनिटींत आमी लिडर्सान आशिल्ले, स्पेशली कोस्टल कर्नाटकांत आनी महाराष्ट्रांत पुरो. मागीर 70सांत आमगेले पुरो जनरेशन्स पुरो बँका पुरो जॉइन करून स्टार्ट केले. तांणी बँकांत क्लार्क ऑफिसर जॉइन जावन तांणी जनरल मॅनेजर एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर मॅनेजर चमकले. तांणी मस्त परफॉर्म केला बँकिंग इंडस्ट्रींत. तांगेल चेडू IT मेडिसीन मागीर इंजिनियरींग म्हणून करून तांणी पुरो प्रोफेशनल्स जावन अर्जन पुरो अमेरिका चमकले. तशी आमी एक बिझनेसमॅन कम्युनिटी स्टार्ट जाल्लेले थंय तुकून बँकिंग इंडस्ट्री वचून बँकिंग इंडस्ट्रीज तुकून एज्युकेशनार इन्वेस्टमेंट करून चेडवां वयर एज्युकेशन इन्वेस्टमेंट करून चेडवांच्या हांगा एज्युकेशन दिताची त्या एज्युकेशना मदीं तांणी अमेरिकाक UK ऑस्ट्रेलियाक पुरो वचून अर्ध जन थंय आसा ती अर्ध हांगा आसा ती अर्ध जन पुरो कन्फ्युजन आसा ती हांगा आसता की थंय आसता की म्हणून. तशी एंटरप्रिन्योरशिप एन्क्लेव म्हळ्यार आमी कसं केला म्हळ्यार हांगा आमगेले ओरिजिनल बिझनेसमॅन कसं एक आमगेले एक कॅरेक्टर आसा. म्हळ्यार आमगेले एज्युकेशन वायज वी आर द बेस्ट, नॉलेज वायज, विजडम वायज, फायनान्शियल मॅनेजमेंट वायज त्या पुरो एडवांटेज आमकां आशिल्ले मेतेना. सरस्वती आसा, लक्ष्मी आसा, उठू आशिल्ले मेतेना आमी वापस इतक आमगेले नेक्स्ट जनरेशनाक काम सोदून वचचे बदलाक आमगेले देशांत आमगेले मुखार चंद करून तांणी इतक बिझनेस करून म्हूण एक आयडिया घालून पुरा एंटरप्रिनर्साक आमगेले कम्युनिटी कोण आसा ते तांकां तूं एक दाखोवन हाडून तांगेले एक मोटिवेशन स्पीच पुरा आयकून आमगेले नेक्स्ट जनरेशनाक कशी बिझनेस वापस हाडी येता म्हणून एक एक्सपेरिमेंट करता आसात. ओके. लिडर्स जाल्यार विजन कशें आसता म्हळ्यार नॉर्मल पर्सन कसं पळोवचो जायना तें तुमी पळयतात ती. सो ह्या 2 दिवसाचे ऑन्टरप्रिनरशिप कॉन्क्लेव फिजिकली 2 दिवसाचे आसता पुरो, बट हाजी इम्पॅक्ट आतां जनरेशन येवची जनरेशना वयर वर्के जाता तसले आयडियाज घेवन तुमी हे ऑन्टरप्रिनरशिप कॉन्क्लेव करता आसा ती. काली GSB शार्क टँक हांगा जाल्ले आनी ताजे इम्पॅक्ट आतां सोशल मिडियार ऑलरेडी जाता आसा. 2016 डेटा सांगता आमगेले की रेजिस्टर्ड 1000 स्टार्टअप्स आशिल्ले, बट आतां मोर दॅन 1,00,000 रेजिस्टर्ड स्टार्टअप्स इंडियांत आसा. सो हे स्टार्टअप कल्चर आमगेले GSBन तोरके येवका हाजी इम्पॅक्ट तुमी कशें पळयता आसा ती यंगस्टर्स हे कशी मुखार व्हरता आसत तुमगेले प्रकार. हे एक स्टार्टअप म्हळ्यार एक बजवर्ड. खंयचेय बिझनेस स्टार्ट जातना ते स्टार्टअप जावचे. करेक्ट. एक सान हॉटेल असो पुरो, सान एक ट्रान्सपोर्ट कंपनी असो पुरो, सान एक प्रिंटिंग प्रेस असो पुरो, पुरो एक स्टार्टअप जावन येवचे. करेक्ट. आतां स्टार्टअप कसं म्हळ्यार तांणी डिस्रप्शन करतात. तांणी डिस्रप्शन तांणी कशें करतात म्हळ्यार एक्झिस्टींग बिझनेसांत आमी विंगड कशें करूं येता टेक्नॉलॉजी यूज करतात आनी डिस्रप्शनाचे मेगेले डेफिनेशन वॉट एवर इट इज बेटर, चीपर, कन्विनियंट, फास्टर and can go beyond the region from local to global. त्यापर आमी स्टार्टअप कम्युनिटीक आमी रिप्रेझेंट करता ती म्हणून सांगता आमी तसले आयडिया आसा. तसले आयडियास आमगेले चेडवाले आसा म्हणजे आमी ते इन्वेस्ट करूनच आमगेले
सारस्वत कम्युनिटी तुकुनूचे आमी युनिकॉर्न्सा कशी हाडूनच त्या पर आमी एक लॉंग टर्म थिंकींग दवरून अशें एक स्टार्ट एक शार्क टँकशे आमी एक इव्हेंट करता आहा ती म्हणजे जे टीव्ही पळोवन शार्क टँक पळोवन तांणी क्लॅप मारतात ते आनी ते सांगता ती आमगेले एक आयडिया आसा आमकां कोणें निमगी ना ती म्हणून आनी येयात हांगा आमी तुमगेर पिच करा ती आयडिया चांगली आसून आमी इन्वेस्ट करता ती सांगू एक एक्सपेरिमेंट करता तांकां अवकाश दिता तांकां एनकरेजमेंट आनी लिडर्सान हांगा आमगेला जी ह्या प्रोग्रामान तो 600 मेंबर्सान रजिस्ट्रेशन केला 250 एंटरप्रेनर्स येता ते तशी 250 एंटरप्रेनर्सान तांगेले एक मोटिवेशन तांणी आमगेल्या चेडवां दिल म्हणजे इट विल बी अ ग्रेट ऑपॉर्च्युनिटी फॉर द पीपल टू कम. करेक्ट. तुम्ही सांगताना म्हाका विशय दिसले कसं म्हळ्यार 10 वर्स फुडें वी वेर द 11th लार्जस्ट इकॉनॉमी. आतां आमी 5th लार्जस्ट इकॉनॉमी ऑलरेडी जाल्ली. पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी टर्म्सार आमी ऑलरेडी 3rd लार्जस्ट इकॉनॉमी and in the near future in market exchange rates itself will become 3rd largest economy very recently in the coming future. हज्जे हे 250 ऑन्टरप्रिनर्स कोण येता आसा तांगेले इम्पॅक्टा निमती त्या पॉझिटिव्ह इम्पॅक्टा निमती आमगेले इकॉनॉमी वरके ग्रो जाता. सो हे कम्युनिटी देखून तुम्ही देशा वरके एक रीती सेव करच्याक अवकाश दिता आसा ती हाजे बगे कसले थॉट्स तुम्ही देशाचे ग्रोथ अनडाउटेडली इंडिया विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकॉनॉमी इन प्रॉबब्ली बाय 2040 म्हणून आमी घेतात विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट नो डाउट. As of now we are 5th largest. And another 3 years will become the 4th largest and we need to work very hard to become the 3rd largest. But it will happen 35k 40k jata there is no doubts about it. Ita melare anga 1.4 billion population consumption is correct. Anga domestic consumption very very important. Right. हांगा मॅन्युफॅक्चरींग करूं येता आमी हांगा कंजम्पशन करूं येता आमी एक्सपोर्ट करूं येता आनी इंडियान तो नॉलेज इकॉनॉमी इज एक्स्ट्रॉर्डिनरली स्ट्रॉंग. आमगेले IT एक्सपोर्टाचे $100 billion आसा IT एक्सपोर्टाचे $100 billion आसा आनी आमगेले ओवरऑल एक्सपोर्टान तो ऑलमोस्ट 10-12% आमगेले IT सर्विसेस आशिल्ले नॉलेज ड्रिवन इकॉनॉमी विल ऑलवेज थ्रायव. देशान तो Karnataka is 3rd position. Right. And soon will become the 2nd largest economy in India. In India. So at the world anto India number 3 jata. India anto Karnataka number 2 next year better jata. So she ami Karnataka is growth amgal growth. Correct. Karnataka now growing at 13.2%. We need to grow at 17.3% to become 1 trillion by 2032. So that is what is more important for everyone to understand. Correct. That when during the high tide all the ships will come up. At the high tide situation deshaka. Right. A G20 conference jatachi the whole world is looking towards India. Yes. The whole world is looking towards India. Leadership Delhi into is extraordinarily strong. Make in India, made for India, made by Indians. India's growth story pura ashil time aala. तुम्ही entrepreneurship वर तुम्ही encourage केलं म्हणजे they will do extremely well. Yes. Policies pura entrepreneurs favor जावन आसा. Lot of schemes, lot of subsidies, lot of support, lot of capital, lot of technology, lot of talent is available. Yes. आणि कसं आम्ही सुरेख ब्रेन ड्रेन जात आशिल्ले आता रिवर्स ब्रेन ड्रेन जाता घर वापसी जन अपरा वापस आमी इंडिया वच्चा वापस आमी बेंगलोर वच्चा पड्याला वच्चा पण तांचे चेडवां समेत येता ती दॅट्स अ गुड ऑपॉर्च्युनिटी एंड एज यू रायटली सेड आमी यू हेल्प युअरसेल्फ यू हेल्प युअर स्टेट यू हेल्प युअर कंट्री देन GDP विल ग्रो. येस. तुम्ही सांगिल्लें हांव समरी सांगता जाल्यार भारत आत्मनिर्भर जाता आसा म्हणाल तुम्ही मस्त चंदायर सांगला. लास्ट क्वेश्चन बिकॉज आय नो यू हॅव अ लॉट ऑन युअर प्लेट ऑलरेडी. मुखारी नेक्स्ट एक डेकेडान तू इफ देर आर 3 इंडस्ट्रीज बिकॉज स्टार्टअप्स ऑल्सो नीड टेलविंड्स दे नीड some help from the ecosystem also. So those 3 industries that you feel will do extremely well in the next decade. तुम्ही pinpoint कर दिला तसं खंयचे आसा पुरो? There are many sectors will do extremely well. Undoubtedly knowledge sector, yes, health sector, education sector, infrastructure sector, and finally tourism sector will do extremely well. Nice. Tourism is the one which government of India is also very clear.
very keen to develop. Yes. Government of Karnataka is very keen to develop. So tourism antu job employment, job creation, ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ Yes. and skill import ಕೊರಕ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಸರ್. Right. So according to me, tourism, knowledge, health, education, and infrastructure will be the growth drivers for the next 10 years. येस मस्त चंदारी मल्टीप्लायर इफेक्ट कशें जाता इंडस्ट्रीक गव्हर्मेंटा सपोर्ट आयला रे म्हणून उल्हास मामान सांगलें ऑन्टरप्रिनरशीप कॉन्क्लेवाचे आयडिया कसं लायल्या विजन कसं नाय तांणी ह्या एजारी हांव तांकां एज मस्त जाल्ला म्हूण सांगतना जाल्यार तुमकां कळका हीज लाईफ इट सेल्फ इज एन इन्स्पिरेशन तसले उल्हास मामू आमगेल मध्ये येवन तुम्ही आमकां टायम दिल्लो सर उल्हास माम मस्त धन्यवाद तुम्ही यंगस्टर्साक कशें एडवायस करता म्हणून जाल्यार लास्ट आनी हांव तुमकां गॅरंटी कसं निमगिना यंगस्टर्साक यंगस्टर्साक ते सांगचे कोणा मुखार काम कोर नाका ती तुम्ही एक 10 जाणां काम दियाती तुम्ही एक 50 जाणां काम दियाती तुम्ही 5000 जाणां काम दियाती become a job creator don't seek employment आणि stand on your own feet country needs you state needs you your community needs you and you should become a wonderful employer and not an employee that's all my request is and there are plenty of opportunities today in India for you to grow and we don't need your capital we need your idea yes we don't need your smartness we need your hard work everything will fall in place so wish you all the best do well in your life and become an employer create job for few life will be beautiful for you and others also थँक्यू उल्हास मामान मस्त चंदायर सांगल्या एकची लायनार हांव हे समरायज करता म्हणून जाल्यार country needs you community needs you if you work for the community will stand behind you that is the whole motto of EC Conclave 2023 उल्हास माम मस्त थँक्स तुम्ही आमकां टायम दिल्ल्याक थँक्यू सो मच थँक्यू